गुड मॉर्निंग. कशी असता तुम्ही सगळीजणं? आय होप तुम्ही सगळीजणं बरी असली. तर आयज आसा आयतार आणि आम्ही देवळान भेटून आमकां ओके तर न्हू आमी थंय वयता कट्टंगाळी एज युजल आनी आज आमी मॉर्निंग वयता आमकां पांय पडपाक जाय म्हणून. सो आमी थंय वयतली तुमकां दाखयतली. पळय तूं सातांक बी कितके आसता ते करूच नासतली ती नाचता ते. तुमी पळोवपाक शकता. तर आमी न्हू पावली आनी हे फावटी आमकां इतकी व्हडली लायन मेळ्ळी आनी आमी मातशी वाट चुकली आनी इतकी घुंवपा मागीर सांगता तुमकां आमी कितें कितें केलें आनी आमकां खूब टायमार आमी हांगा पावली आनी आमकां सगळे भिजले. तर गायज आमी घरा कडेन पावली आनी पावस आमकां लागलो आनी आमी पिशवी भिजली. रेनकोट व्हरनाशिल्लो आनी कांय व्हरनाशिल्लें. चणे तुमच्या खातीर चणे हाडले आमी आनी समोसा पट्टी समोसा इतकेंच तुमकां. आमी आमचो सगळे सगळीं भिजली पळय. हरशीं न्हू आमी बेगीन पावतले. आमी मातशें वाट चुकोन आमी फर्स्ट लेफ्ट घेवपाचें तें मुखाल्ले लेफ्ट घेतलें आनी थंय सुटली घुंवपाकूच आनी फेवरेट समोसा टी व्ही पळयता एन्जॉय करता आमी आतां. बाबा तर न्हू उदय आमी समोसा खाले मागीर जेवली न्हिदली कांय शूट करूं बी ना आमी. एंड आतां आमचो येयला सगळ्यान फेवरेट ग्रूप जो तुमी ऑलरेडी ब्लॉगान पळयला. हय तेची आमी राखी करपाची उरल्या बट तेजे पयलीं आमकां तेणी डिमांड केला की तुमगेले ते बॉल तुमी तेन्ना पेट्रोलियमचे बॉल केल्ले ते ताका खूब आवडले. सो तो म्हणपाक आयज पळोवपाक बरें दिसलें म्हणटालो. सो आपणाक एक करून अशें दियात म्हणपाक लागले. सो आमी आतां ट्राय केला की युनीक तें कशें आमी ताका करून दितली खावपाक सगळीं मेळून खातली. सो आमी तें करता रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर करना बिकॉज आमी ऑलरेडी ती शेअर केली आनी मागीर आमी रक्षाबंधन प्रोग्राम करता. सो आतां खातीर बटाट उकडी दवरुया. तर ते भितर करता ते क्रिस्पी पोटेटो बॉल आनी मम्मी म्हणपाक लागली आपूण जायो काडटा ती म्हणल्यार पळोवपाक गेल्या बहुत नाशे जायो फुल्ले. राव पळयता दाखयता थंय गे तूं रिंग लागला राव दिसता तोरणाचे धडे दिसता. फर्स्ट टायम लागला न्हू गे बारीक जाला. खूब माती घाला जाणा मगो केन्ना केन्ना तुमी दोगां हांवें इल्ली घातलेली म्हणून घालता दिसपाना ते तुमकां पळय जायो बरे फुल्ले न्हू हे फावटी मातशे तरी मातशे वाटचे चड न्हू इल्ल्योश्यो. मम्मी पळय काडटा. आतां पातोळीची पानां परत जाली न्हू. तें म्हाका आजून दुखता कितें उलटी लागली आनी तो गुलाब कलम तें कितें जालें तें आसा मगे वरचें कशें मेलें अजिबात जालें ना. अरे रेड कलम सो तो आमचो भैया न्हिदला मातसो. राखी बांदी ताका ना मागीर बांदतली ते हेची नाशिल्ली न्हू म्हणून. आसूं चल आसूं ते खाची न्ही पळय जळारां खावपाक लागली म्हणून नाका.
अजून क्रिस्पी बॉल रेडी जावना आनी आमकां कॉल येयलो भाभीन कॉल केलो की यो म्हणून मातशें सो भाभी आयतार पायता खंय सगळे आमगे असले रिच्युअल्स करताले की आतां आमकां फनाक ना म्हणटकीर सो तुमकां दाखोवया म्हटलं आयतार बाबू आसतलो बाबू आयतार न्हू आमी दिसपाना मरे ही दोगां दिसल्या तूं आनी हांव कशें दिसतलें अशीं दिसली जाल्यार आमी कॅमेरा हें कर रिच्युअल गुड्डू आनी आमी चल्ली आयतार पावपाक इश्को देखो इश्को आळूपान आनी पावयता तर गो हय गो आळूपाना पळय पायलो इश्को देखो इश्को घरा कडेन तुळशीन पायता गो आमी सगळे आयतार पायलो हाची हाडले तुका सगळ्या पळय तर हा पळय आमचो ह्यो फेवरेट ब्रो जो चडसो आमगेर येता आनी चडशे आमच्या व्लॉगांनी आसता चडशे म्हणल्यार 2-3 व्लॉगांनी आहा तर आमी ताका पळय राखी बांदताले आनी तो कितें कितें म्हणटालो आनी टीव्हीचो आवाज आशिल्लो तेज्या खातीर हांवें म्यूट केलो तर आमगे तो काल ताका कितें तरी कामाक नातेंगेर खूब जाणां येयल्लीं म्हणून तो येवनासलो खंय सो तो मागीर आयज येयलो आनी ते क्रिस्पी बॉल आमी ताका राखी बांदचे पयलूच करून दिल्ले आनी ताका ते बरें लागले जस्ट फ्राय केल्ले तेन्ना केल्ले तशें आनी ताका बरें लागले ते भरपूर केल्ले फावटी आमी सो यम्मी यम्मी लागले आनी राखी बी पळय आमची दोगांची आतां बांदून जाली सो आमी पावली जाल्यार आमकां लागलो आमी पावली सेलान बऱ्याक बेगीन राखी बांदली आनी आमी सेलान पावली आतां आमी हांगसर तुमकांय बी ह्यो सेल दाखयतले कशें कशें हय पळय ते सेट आहे तसले कितें सो बरें आसा तशे कपडे चपला बी म्हण बरी आसता हे बी एक विचारूं शकता आमी पूण हे चडूच बारीक आसा न्हू गो पातळ ही आहा बरी ही कशी 120 कितें तर ते न्हू तो मसालो मसाला कसो काय तो यो एक घेवन दवरया ना आनी तुमकां दाखयता आमी कितें कितें हाडलें तें सेलाचेर आमी कांय हाडलें ना बेश्ट कित्याक सांग तो सेल न्हू आतांच स्टार्ट जाला 25 तारखेक वयतलो सो आनी 2-4 फावटी तरी वचून येवपाक जाय बरें आसा कपडे बी पूण आजून लायटीचे येते तशें डेकोरेशन सामान येवना सो आमी हें हाडलें चवथीक अशें न्हू तिकलीचें एक बिंदीचें पॅकेट मागीर एक की चेन अशी जस्ट म्हाका इच्छिल्ली ती दुसरी जाय आशिल्ली बट तेणीन ही घेतली आसूं म्हणल्यार आमगे चावी एक घालया आनी हे कोम आमकां आवडले हे पळय 2 कोम हाडले एक ब्लॅक एक ग्रीन बरें न्हू बरें दिसता मिनी अशें केन्नाय खंय वयता आसतना कॅरी करपाक शकता पळय तूं आनी बारीक आसा बरें आसा वुडन कोम पळयताली आमी बट थंय मेळना नासली थंय सो येत म्हळ्यार मिनी कॅरी करया आनी हें पळय आमी हाडली चेन म्हळ्यार मिनी चेन हें पळय बेश्टी जस्ट गळ्यान घालपाक बरें न्हू अशें हेचेर बी टॉप कुर्ता घालता
डेली बट ते काळे पडटा जस्ट आमकां आमचे गोल्ड आसा बट आमकां गोल्ड बी आवडना घालपाक आनी सिल्वर सुद्दां तितकें तशें ना बट आसूं म्हणलें घालें आनी म्हजें नांव पी वयल्यान सो हांवें पीचें हाडलां आनी तेणें जस्ट ताका वाय मेळोना सो तेणें वायाचें कांय हाडूना तेणें आय थिंक बेस्टीचें हाडल्या दिसता तुमकां बरें आसा पण सगळें तुमी फोंडा आसा तुमी विजीट करात आगिया मैदानाचेर तो सेल आसा आमी ते मातशे पावस पडटा सो भायल्यान दाखोवंक मेळना आतां आमी ते आमच्या भावाक मंचुरियन करता आनी दिता सो आमचे टेम्पटींग अशे बॉल्स ते जाल्ले आसात आमी ताका टेस्ट करपाक खाल्ले दितली. आतां आमी चिली अशी करून दिली सो तागे टेस्ट पळोवया हॅलो तर आमी सेलाक बी वचून येयली आमी काय हाडूना चड बट हाडले कितें तरी थोडे बारीक बारीक आनी प्लस आमी भैयाक आमगेले मंचुरियन येवन करून दिली ते चीज बॉलाची मंचुरियन सो आतां मम्मी खातीर करता एप्पल ज्यूस तो तुमकां बेगीन दाखयता कित्याक आमी जालें. डेट्स घालून करतली हय तुमकां आमी दाखयता सो तुमी पळयात सो दूद तापत दवरला आनी एक एप्पल आनी ते खंयसर हाडटले मागीर तुमकां घालता तेन्ना परत दाखयता सो आमी दूद न्हेवपाचो प्रयत्न करता बेगीन बट जायना तो पोना न्हिवता न्हू आमी उदकान घालून दवरलेले आसूं ओके ओके गरम जातलो मातसो जालें आमचें दूद आमी घातलें फावटी न्हू आमी शुगर घालपाना बट घालतले डेट्स हय अशें घालता न्हू व्हडले व्हडले कापू मातशे मातशें काप हें आसा ह्यो कातर गळ्यांक बी जायना कित्याक तेवूय आसा हे 3 कितें घेतलेले सो एप्पल्स बी व्हडले व्हडले घालता न्हू डायरेक्ट आनी कित्याक जाय वाडटले न्हू ते ग्रायंड जातले न्हू हय मातशें बरी एक्चुली हांवें बॉलविटा घालूं काय दिसतालें बट मागीर कितें जायत म्हणून म्हाका बॉलविटा बिकॉज ह्यो एप्पल ज्यूस न्ही एप्पल चड जावपा न्हू गो ना बरो जावन न्ही तो सगळे एप्पल लॉपीस तर न्ही आमचो यम्मी यम्मी एप्पल ज्यूस रेडी आसा इतको बरो लागता जाणा आनी खजूर घातल्यार साखर घालपाची गरज ना आनी हेच एप्पल ज्यूसा वांगडा आमी आमचो व्लॉग हांगासर एंड करता आनी आतां आमी आमच्या फाल्यांच्या व्लॉगान टील देन टेक केअर बाय बाय